नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक येवकार तशेंच तुमकां सगळ्यांक महिला दिसाची खूब खूब परबी. महिला दिसा खातीर आमी तुमच्या खातीर घेवन येयला एक खाशेली कार्यावळ बुलंद आवाज अस्तुरेचो. आनी ह्या कार्यावळीन बायलांचे वेगवेगळे इश्यूज वेगवेगळे विशय आमी तुमचे पर्यंत हाडपाचो प्रयत्न करतली. ह्या कार्यक्रमान आमच्या बरोबर वांटेकार जावपी आमचे सोयरी आसात सबिना मार्टिन्स, जी बायलांचो साथ ह्या संस्थेची ती एक स्पोक्सपर्सन आसा, तशेंच एक सोशल एक्टिविस्ट. तशेंच आमच्या बरोबर आसा वाव फावंडेशनचे वायस प्रेसिडेंट नॉयला फेर्नांडीस. मॅडम तुमकां कार्यक्रमान येवकार. तशेंच तुमकांय वुमन्स डेची खूब खूब परबी. तुमकांय आनी सगळे बायलो आनी जो समाज जो पळयता तांकांय बी, कित्याक तेंचोय बी हातभार आसता. आमी म्हणटात महिला दिन आमी मनयतात, त्या दिसा आमी खुबशे कार्यावळी करतात आनी त्या दिसा खाशेलेपणान आमी बायलांक खुबसो मान दितात, सन्मान दितात. पण म्हाका एक सांगात की तो दीस आनी ताजे उपरांत जे वर्सभर आसता तेन्ना बायलांचे कितें स्थान आसता? सांगता तें खरें. एक दीस आमी बायलांक मान दिता, त्या दिसा आमी बायलांचो वावराचो आमी याद करता. एक्चुली हो महिला दीस जो आसा तो एक दीस जो बायलो आपले हक्का खातीर झुजले हाजे खातीर आमी मनयता. आनी ज्यो ज्यो बायलो आपले हक्का खातीर झगडटा आनी तांकां विजय मेळटा तेन्ना आमी ते सेलिब्रेट करता. आनी जे हक आमकां मेळूंक ना ते हक आमकां मेळचे म्हणून आमी बुलंद आवाज करता. आनी पूण केन्ना केन्ना आतां कितें जाता की आमी खुबशे प्रोग्राम करता बायलां खातीर, पूण आमी हक्काचे बद्दल उलोवचे सुवातेर आमी अशे कार्यक्रम करता की आमी बायलांक ते बंधनान बांदून दवरता. लायक फॉर एग्जाम्पल आमी आतां बायलांनी भुरग्यांक पळोवपाचें. आतां त्या कार्यक्रमाक तर समज तूं आमी सांगिल्लें की बापायनी भुरग्यांक वाडोवपाचे हातभार लावपाक जाय, तेन्ना आमी म्हणूं शकता की आमी खंय तरी चेंज हाडटा, बायलो आनी दादले सामान्य तरेन काम करता अशें करूं शकता. सो खुबशे विशय आसा. म्हणजे तुम्ही म्हणटात की खंय तरी आमी सेम एकूच तो पॅटर्न धरून चल्ल्या की बायलेचें काम हेच, दादल्यांचें काम हेच, आनी वुमन्स डे असले केन्ना तेन्नाय आमी तेच चडशे प्रमोट करपाक वतात. जे हक्क आसा, जे चेंज जे आमी हाडपाक जाय तो आमी केन्ना केन्ना फोकस विसरता. रायट. पण तुमकां दिसता की खरेंच हो जो महिला दिन आमी मनयतात ताचो उपयोग हो खरेंच बायलां खातीर जातात आनी हातूंतल्यान आमी कितें साध्य करतात? म्हाका जाल्यार दिसता जायते फावटी एकूच दीस आमी इंटरनॅशनल विमेन्स डेज लायक सेलिब्रेटेड म्हणजे सामको व्हडलो विथ ग्रेट इट इज अ ग्रेट सेलिब्रेशन एक्चुअली. बट देन आख्खे वरसभर आमी तो विसरता आनी सगलीं म्हणटा ओके विमेन्स डे येतलो, सगळें आमी प्लॅनिंग करता, प्रोग्राम्स करता, सगळें करता, पूण फायनली लायक तो दीस वन्स इट इज ओवर. So nobody goes to follow it. Even the women, they also forget that they also play a very important role. So तांच्या लायफान तो रोल इम्पॉर्टंट आसा तेंय बी ती विसरतात. And they forget about taking care of their mental health. त्या मानसीक भलायकेचेर जाय तो म्हणजे इग्नोर जाता खंय तरी. येस, बेजिकली वी इग्नोर इट. आनी मागीर ते मातशें तांकांय बी लायक विथ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी कितें ते सगळें मागीर बारबर येयली म्हणटी देन दे फॉरगेट दॅट दे ऑल्सो हॅव टू टेक केअर ऑफ देमसेल्स. म्हणजे खंय तरी तुका दिसता की बायलो ज्यो आसा की एक दीस आपल्या खातीर स्पेशल ती स्वताक फील करतात आनी मागीर खंय तरी आपल्याचेरूय खंय तरी आपल्याक इग्नोर करतात, आपल्या सदच्या जिवितान वावुरतात, आपल्या भुरग्यांक पळयता, आपल्या फॅमिलीक पळयता, पण स्वताक आपल्याक कित्याक जाय हे ती खंय तरी विसरून वता. हे सगळ्याकूच आमकां पळोवपाक मेळटा. पण आमी आतां पळोवपाक गेल्यार आमी म्हणटात की लोकांची मानसिकता बदलल्या, समाजाची मानसिकता आमकां बायलां कडेन पळोवपाची खंय तरी दृश्टिकोन बदलला. पण खरेंच हो बदलला कसो तुमकां दिसता? बदल आयला थोडो, पूण आतां आमची संस्था लायक 35 इयर्स आमी कंप्लीट केला ऑक्टोबरान. सो तेन्ना आमी विमेन्स डे जेन्ना सेलिब्रेट करतालीं तेन्ना आमचे प्रोग्रामाक चडशे दादले आसताले, 30-40, आनी आमी 500 बायलो. आयज ती परिस्थिती सामकी बदलल्या. आतां सामके हॉल फूल बायलो आसता, म्हणजे इतल्यो बायलो भायर सरल्या आनी खूब हितून बायलां मध्ये बदल हाडला. पूण जे मेन एरियाज जे आसा
जे पॉलिटिकल रायट्स ऑर इकॉनॉमिक रायट्स असे जे मेन इश्यूज आसा तितून प्रॉपर्टी रायट्स ती हक अजून आमकां फुली मेळूंक ना. बरें, तुम्ही जेन्ना म्हणटात पॉलिटिकल हेतून आमी आतां चडशे पळयतात की पॉलिटिक्सान सुद्दां बायलो त्योच येतात ज्यांचे घोव पॉलिटिक्सान आसा, नाल्यार इंडिपेंडंट आपूण आपल्या स्वबळाचेर पळयत जाल्यार आमकां बायलो चडश्यो पॉलिटिक्सान दिसयना. आनी खंय तरी रेशो जर पळयत दादल्यांचो आनी बायलांचो पॉलिटिक्सान आमकां आमचे MLAs म्हणून सुद्दां बायलो खूब कमीच, म्हणजे बोटाचेर मेजता तश्योच आसात व्हेरी इजिली. सो हे तुमकां दिसता कित्या खातीर अशें? कित्याक ते आमचे जे आतां जे पॉलिटिकल सिस्टम जे आसा तेका जो पयसो लागता ऑर तेका मसल पावर लागता या प्रचार करपाक पडटा या तिकीट मेळपा खातीर पार्टी बॉसां कडेन उलोवचें पडटा. सो हे हितून ती कमी पडटा. ओके, आनी जशें सांगलें की पॉलिटिक्सान इवन बायलो नासले आनी दादले सुद्दां असले जाल्यार ती इतले रॅट रेस आसा कित्याक सद्या तरी पॉलिटिक्स बिजनस जाला. ओके, आमी कशें तरी निवडून येतले जे पयशे आमी लोकांक वाडटा कित्याक आतां पयशे वाडटा आनी निवडून येता. ओके, मुद्द्यांचेर आनी जे कितें समाजाक जाय आमच्या सिस्टमाक जाय हाजेर निवडून येना. ते फक्त केन्नाय समज तूं पॉप्युलर जावपाक जाय जाल्यार लोकांचे मुद्दे घेता, पूण ते फक्त पॉप्युलर जावपा खातीर. तितलेंच पुरतें. मागीर इलेक्शन जातकूच कोण कांयच करिना. आमी आतां कजिनोचे बद्दल उलयता, अल्कोहॉल पॉलिसी, कजिनो पॉलिसी कांयच बदल येवना, वेल्यान उलटेच जाता. सो आनी सो हे इश्यूज, पूण जे बायलांचे जे रोल आहा सो आतां ताका लागून आमी रेजर्वेशन म्हणटाली. सो पंचायतीन जेन्ना 30% रेजर्वेशन दिले तेन्ना बायलो येयल्यो आनी जेन्ना तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा जाल्यार ती मागीर शिकता. ओके, आतां म्हाका समज तूं पंचायतीन उबी रावपाक जाय जाल्यार हांव शिकतलें की एक ओके पंचायतीचें काम कितें, हांव कितें करूं शकता. ऑर समज तूं म्हाका लोकांचे वोट जाय जाल्यार लोकांक कितें सांगपाक जाय. सो हे ती प्रयत्न करता. सो हो प्रयत्न आमी चालू दवरपाक जाय आनी आमी सगळ्यांनी काम करपाक जाय कित्याक हो एकट्याचें संघटनेचें काम न्ही, तें मिडियाचें काम, समाजाचें आमी शिक्षण क्षेत्र आहा सगळें आमी अशें एक वातावरण तयार करपाक जाय की आमचे बायलो जे आसा ते फुडें वयतली. आतां पळय जशें सावित्रीबायन शिक्षण नासलें चलयें, तेणें तो एक प्रयत्न केलो की चेडवांक शिक्षण स्टार्ट करचें म्हणून. सो आयज आमी हांगा बसल्या ताजे खातीर. सो खंय तरी तो प्रयत्न स्टार्ट जावपाक जाय, खंय तरी एक सुरवात जावपाक जाय. बरें नॉयला, म्हाका सांग की आमी खुबदां एक विशय पळयला की ड्रेसिंगाचेर खुबशी टिका आयकोपाक येतात. कसलो इश्यू जालो, रेप जालो, कितें जालो म्हणटा कितें ते चली असले कपडे घालून भोंवताली म्हणून हो इश्यू जालो. अशें खूब जाणांक आमी कमेंट करतना पळयला. इवन आमी जरी म्हणलें की आमची सोसायटी खूब चेंज जाला, पण कपड्यांचे बाबतीन हे इश्यू अजुनूय चालूच आसा. पण हेतून तुका कितें दिसता की ही मानसिकता कित्या खातीर आनी कशी बदलतली कशी तुका दिसता? कित्याक हालींच एक इश्यू आमी आयकला, पुण्यान एका सोसायटीन चलयो सारके कपडे घालिनाशिल्ली म्हणून त्याच शेजाऱ्यांनी येवन त्या चलयांक मारले. म्हणजे त्यो बायलोच आशिल्ल्यो आनी खंय तरी पळोवप वचत जाल्यार आमी बायलोच बायलांचे दुस्मानां आसता अशें दिसता. सो तुका कितें दिसता हाचेर की कपड्यांच्या बाबतीन कितें विशय घेवचो? नाव इफ यू गो टू सी जायते फावटी म्हणटा न्हू लायक ओपन एक्सपोज्ड क्लोथ्स लायक आर म्हणजे अशें करून जायते दादले and they come and like they abuse you or like whatever all these negative things that they do. But पळोवपाक गेल्यार न्हू go to see even the 2-month-old is raped. Right. So what is their fault? सारकें. Were they exposing their bodies? ती उक्ती आसली or maybe were they not wearing their clothes proper clothes? Just 2 months old who have not seen the world. So my main thing is like it is not the dressing that is creating all these issues. It is the mentality of the man. सारकें. And even the women, as you said, like most of the women also like जायते फावटी they negatively they comment on women's dressing. So I feel like it is not just the dressing, म्हणजे the way I dress. हांव कितें घालता, okay, maybe too much exposure can lead to this abuse. But when I look at the 2-month-old baby. It is like म्हाका जाल्यार दिसता it is not the dressing that matters in these abuse cases and all.
ती मानसिकता दादल्यांची मानसिकता आणि दादल्यांची. टॉकिंग अबाउट ड्रेस ते एक दृष्टिकोन. ओके, आतां पळय आमी खुबदां हें एग्जाम्पल दिता. आतां आमच्यो चलयो स्पोर्ट्सान आसा, शॉर्ट्स घालता. हय. ओके, फुटबॉल खेळटा, हॉकी खेळटा, कित्याक ते आतां ते दृष्टिकोन चेंज जाला. पयलीं बायलांक आमी खेळपाकूच दिनासली ड्रेसाक लागून, आतां ती ड्रेस घालता. सो शॉर्ट्स आमी घालता स्कुलान, पूण सेम शॉर्ट स्कर्ट तर घातले विथ अ युनिफॉर्म, आमी म्हणटली युअर ड्रेस इज नॉट प्रॉपर. ओके, सी हें कितें तें मानसिकता. तो शॉर्ट्स घालून तर आमी खेळपाक शकता. ओके, आनी ते आमी म्हणटा एक्सपोज. सो वाय आमी इतलो स्ट्रेस लेंथ ऑफ अ ड्रेसाचेर कित्याक दिता? सो तो एक पळोवपाचो दृश्टिकोन. आतां आमचे गांवांनी जे पयलीं आमच्यो आमी गोंयच्या बायलांक हांवें पळयल्या कांय कम्युनिटीन ती ब्लावज घालनासतना ती तेंची नॉट घालताली. नॉट घालताली आनी नो इशू. आतां तोच तर आमी आतां एक ओपन ब्लावज घातले घातले जाल्यार सारके. म्हणटले हे कितें सगळें उक्तें घातलां म्हणून. सो इशू कितें आहा तो दृश्टिकोनाचो आहा. आनी म्हाका दिसता की बायलांक रायट आसपाक जाय आपले ड्रेस चूज करपाक. सारकें. तर म्हाका तर साडी घालपाक जाय जाल्यार हांवें साडी घालची, म्हाका तर चुडीदार घालपाक जाय चुडीदार घालपाक, ड्रेस घालपाक जाय तर ड्रेस घालचे. सो समाजान एक्सेप्ट करपाक जाय की एवरी सगळ्यांक न्हेसपाचो रायट आसा. सारकें. येस, एक एक कडेन आमी सर्टन कितें म्हणटा ते प्लेस प्रमाणे Place आमी कितें म्हणटा ते Dressing कपडे त्या प्रमाणे करपाक करता. जाय. ते म्हाका दिसता सगळ्यांक ते आसा. आतां आमी बिचार घेतल्यार आमी वयता, पीपल स्विमींग कॉस्ट्यूम घालता, शॉर्ट्स घालता, उदकान वयता. पूण समज तूं तेच स्विमींग कॉस्ट्यूम तर आमी शारांनी येयली जाल्यार ते आमचे सेन्सिबिलिटीक मातशें एफेक्ट जाता. सो पूण त्या लेवलाचेर म्हणजे समाजान एक अशें वातावरण आमी तयार करपाक जाय की वी हॅव टू एक्सेप्ट आपले पसंदाचे ड्रेस घालता. घरान म्हणटले लग्न जातकूच ना तुवें साडीच घालूंक जाय, ना तुवें चुडीदार घालपाक जायना, असली सुद्दां बंधनां आसात. सो हें आमचें चेंज जावपाक पण जाय. खंय तरी पळोवंक वचल्यार ही बंधनां बायलोच बायलांचेर घालता. या पूण ती बायलो समाजाची एक सदस्य न्हू. हय. सो हांगा कितें आसा की आतां एक प्रथा आसा आनी आमचे समाज जो आसा हा तो एक पेट्रियार्कल सोसायटी, पितृप्रधान म्हणटा, म्हणजे की जंय दादलो हेड आसा. सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान समाज चलता. सो ज्यो बायलो घरान आसा तांकां दिसता दादलो व्हड फॅमिलीन, सो जो तो सांगता तें आमी करपाक जाय. आमचे रिलिजियस हेड कोण आसता चडशे दादले आसतात, ते सांगता तें आमी आयकपाक जाय. फायनान्शियल हेड दादले चडशे आसता, आमी तांकां आयकपाक जाय. सो ताका लागून ते चेंज. आतां हे दादल्यांच्या मनान तर ते चेंज हाडली जाल्यार एक जे इक्वॉलिटी आमी ह्युमन रायट्स म्हणटा, इक्वॉलिटी म्हणटा, हे तत्वां तर आमी स्टार्ट केली जाल्यार समाजान बदल येतलो. आनी हो जो महिला दीस जो आमी म्हणटा न्ही, तो प्रोग्राम आमी दादल्यां खातीर करपाक जाय, तेंचे मानसिकता चेंज करपाक आनी बायलांचे बी. सारकें. ओके, आमची ही भासा बस चालूच उरतली. आमच्या बरोबर आमची गेस्ट आसा सबीना मार्टिन्स, जशें नॉयला फर्नांडीस. पळयत रावात बुलंद आवाज अस्तुरेचो. पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावटी येवकार. तुमी पळयतात बुलंद आवाज अस्तुरेचो. भासाभासाक आमी परत सुरवात करता आनी तुमच्या NGOs बद्दल म्हाका चड जाणून घेवपाक जाय. बायलांचो साथ हो गेले 35 वर्सां बायलां खातीर वावुरता. पण ताच्या बद्दल चड म्हायती दिल्यार आमकां म्हाका दिसता आमचे खुबशे पळोवपी आसा तांच्या खातीर खूब उपयोगी ठरतले. आमची संस्था जी आसा ती एक सगळ्यो ज्यो बायलो येता ते व्हॉलंटियर्स. आमची आतां NGO कशें आसता की कोणाक प्रोजेक्ट येता आनी तेजेर आमी प्रोजेक्टार कोणाक दवरता आनी ते वार करता, तसली संघटना न्हू. म्हणजे लोकांक NGO म्हणजे अशें दिसता, पूण आमचे वॉलंटरी ऑर्गनायझेशन. आमी दर शेनवारा आमचे बायलांचो साद जे ऑफिस आसा, आमची ऑफिस आमी साद आलाशिरो एक ट्रस्ट फॉर्म बायलांचो सादाचो ट्रस्ट तो ते ऑफिसान आमी मेळटा. खंयचे बायलेन थी शेनवारा सांजचे येवंक शकता. आमी
फूल ओपन आमकां तर कितें फंडींग मेळ्ळें जाल्यार रेज केलें जाल्यार आमी कोणाक थंय दवरूं शकता ऑफिस ओपन करपाक फूल विकान. पूण सद्या ते आमचे कडेन ना. सो आमी सॅटर्डे सांजची वयता, बायलो येता आनी तरेतरेचे विशय घेवन येता. सो घोवान मारले, कोणाक मॉलेस्टेशन जालें, आतां हेजेर मोबायलाचेर कोण फोटोग्राफ्स धाडटा, न्यूड फोटोग्राफ्स धाडटा. काल एकटी बायल येयली की बँकाचे प्रॉब्लम, बँकान पयशे घातले आनी आतां मॅच्युअर जाले एफडी आनी तांकां पयशे दिना. सो बँक फ्रॉड्स. मागीर कोणाचे कसले स्किम्स येयली, स्किम्सान पयशे घेता तांकां नाच करता. एकटी अशी केस येयली की प्रॉपर्टी रायट्स, घर आसा पूण ताका तितून रावपाक मेळना. थोड्यांक घर आसा पूण तांकां जेवपाक खावपाक ना, की तांकां मारपीट करून तांकां घातले. अशे केसीस आसा की बायलाचे भांगर घेतले, लोन काडले आनी दिले. मागीर गुंडा त्रास करता घरांतल्यान भायर सरपाक. कोण पॉलिटिकल पार्टीज कोण मनीस आहा, कितें आसता केसी जाली जाल्यार ते MLA कडेन धांवता या तेंचे सरपंचा कडेन धांवता आनी तेंचो प्रेशर घालून मागीर ती कामां जायना. पुलीस स्टेशन काम करिना, म्हणजे की रजिस्टर करिना, आपयता. पुलीस स्टेशनांतल्यान तांकां फोन येता, तुजे केस आमी मागीर सॉल्व करता, तूं मागीर यो. मागीर बायलां कडेन पयशे व्हरता आनी मागीर ते पयशे रिटर्न करिना. ते समज तूं शॉपाचेर. मागीर सेक्शुअल हॅरेसमेंट केसीस कामाच्या जाग्याचेर. मागीर अशें लिस्ट खूब लांब आसा. सो सांगपाचो इशू की तो हे केसीस जे आमचे कडेन येता आमी तांकां जे लिगल सिस्टम आहा तितून आमी सॉल्व करता. कावन्सिलींग जावं, मागीर फ्री लिगल एड, मागीर कोर्टान वचपाचें. मागीर तो एक कोर्ट लिगल सिस्टम. मागीर सोशल इंटरॅक्शनांतल्यान आमी ते इश्यूज सॉल्व करता. कांय इश्यू आनी तातूंतल्यान जे आमकां दिसता ते आमी सरकारा कडेन पॉलिसी चेंज हाडची हाजेर आमी मागणी करता. आनी लेजिस्लेशन हाडचें आनी एडुकेट बजेट. कित्याक आमचे कडेन आतां वन स्टॉप क्रायसीस सेंटर आसा, विमेन पुलीस स्टेशन आसा, विमेन कमिशन आसा. हेचे खातीर आमकां झुजचें पडलें, हर एक क्षेत्रान आमकां झुजचें पडलें. पूण मागीर सरकार करता, कायदो काडटा, विमेन कमिशन्स एक्ट, चिल्ड्रन्स एक्ट काडटा. मागीर ते कोर्ट स्थापन करपाक जाय, ऑफिसर्स आसपाक जाय. मागीर तितून बजेट नासता. बजेट नासलें की काम जायना. सो ते बजेटा खातीर झगडपाक जाय. सो हर एक क्षेत्रांत आतां आमी म्हणलें की ज्युडिशरी पळय, ज्युडिशरीन कितले जजीस आसा, पॉलिटिकल सिस्टमांचे असेंब्लीन कितले बायलो आसा. मागीर आमकां विमेन्स कमिशन जेन्ना दिलें, ते विमेन कमिशनाक ऑफिस नासलें, स्टाफ नासलें, तेजे खातीर झगडचें पडलें. सो रायट्सा खातीर खूब आसा. आनी मेन आतां जो आमी विमेन्स डे म्हणटा इज स्पेशली अबाउट लेबर रायट्स. पळयात कितल्या बायलांक नोकरी. आमचे टिचरी स्ट्रायकार गेल्यो, कॉन्ट्रॅक्ट नोकरी पगार सारके मेळना. मागीर आंगणवाडी वर्कर्स पळयात, हर एक शॉप एंड एस्टॅब्लिशमेंटान पळयात तुमी खुबश्यो बायलो आसता ते कामांक दिना, तांकां पगार सारके दिना, तांकां ESI दिना. सो पळोवपाक गेल्यार इश्यूज खूब आसा. सो वाव फावंडेशन हे म्हाका दिसता हालींच ही संस्था स्थापन जाल्या 2 वर्सां. तर ह्या संस्थे बद्दल कितें सांगतली तूं? वाव फाउंडेशन इट्स वंडर्स ऑफ आउटस्टँडिंग विमेन. आणि आउटस्टँडिंग म्हणटाना लायक आमच्या हितून जायत्यो बायलो आसात अँड दे आर कमिंग फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लायफ. लायक देर आर सायकॉलॉजिस्ट, टीचर्स, लॉयर्स, देन अकाउंटंट्स, चार्टर्ड अकाउंटंट्स अँड इवन हाऊस वायफ्स. सो वी हॅव म्हणजे अशें करून ते हितून आमी सगळीं सगळे like different types of women we are there in this wow foundation. So basically आम्ही start करताना just we were 15 of us and slowly we like started working. जे awareness create करपाक लागली. We conducted sessions for women who are in like problem or having troubles in family issues, mostly domestic violence and all. मागीर जायते पावटी अशेंय दिसतालें लायक वी कुडंट रीच आउट टू सो मेनी पीपल. म्हणजे जायते पावटी लायक देवर लायक सो मेनी एरियाज आर देर. सो वी स्टार्टेड अ वाव सपोर्ट टीम. सो इन दॅट वी इन्क्लुडेड म्हणजे जायते बायलांक आनीकूय घेतलें. इवन दे वर फ्रॉम डिफरंट फिल्ड्स. आनी बेजिकली आमचो मेन हेतू म्हळ्यार मेंटल हेल्थाचेर आमी फोकस करता. And आमगे main like in future our plan is to have a rehab center
रिहॅबिलिटेशन सेंटर फॉर विमेन सो दॅट मागीर मुखार तांकां कितें लायक जायते फावटी कितें जाता डोमेस्टीक वायलंस केसीस वाडटा आनी लायक वी हॅड कंडक्टेड अ सर्वे इन दॅट सर्वे म्हणजे जायती इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आनी चडशे डोमेस्टीक वायलंस केसीस जातल्यो आनी डोमेस्टीक वायलंस केसीस लायक इतलें हें जातालें कित्याक the main reason for them like to hold on to that marriage or whatever is पहिले म्हणल्यार like they had their children. The second was they were financially dependent on their husbands. Okay, and the third point was there was no family support. So हाका लागून the domestic violence cases जाता but there is no way out for them. तांकां खूंय अशें करून support or shelter मेळटा जाल्यार कांय ना. So our future plan is to have a rehab center for them. तुम्ही जर आता कमी म्हणटात की खुबशे बायलांक प्रॉब्लेम्स आसता पण तुमचे सारक्यो संस्था ज्यो आसा ह्यो त्या बायलां पर्यंत कशें पावतात आनी कशी काम करतात मागीर तुमी गांवान अवेरनेस प्रोग्राम्स आमी करता आनी आमचे संघटना चडशे वर्ड ऑफ माउथ आतां एक ते बायलेक आमी मदत केले आमी वॉलंटरी काम करता सो आमचे मातशे लिमिटेशन्स आसता सो ती बायल तेजे गांवान आनी खंय प्रॉब्लम जालो जाल्यार ती ताका सांगता आनी दादले सुद्दां आतां समज आमी घोव बायलांचे इशू आमी सॉल्व करता जाल्यार केन्ना केन्ना आमी बायलांक आमचे कडेन जेन्ना बायलो येता आमी विचारता कोणें तुका आमचो नंबर दिलो ते दादल्यान दिलो सो कित्याक आमी तरेतरेचे इश्यूज घेता ना सो त्या लेवलाचेर जाता पूण आतां कितें जाता की आमी अवेरनेस करता गांवान वयता जाल्यार लोकांक आतां संघटना खूब वर्सां आहा म्हूण लोकांक खबर आसता पूण जितले आमकां केसीस येता तितले आमचे कडेन ते म्हणटा वुमन पावर तितलो ना वॉलंटरी सो गांवान सो आमी कितें करता की त्या एरियांतली कोण बायलो आसा तेंचे आमी तांकां सांगता मदत आनी जेन्ना कोण बायल येता न्हू ती कोणाक घेवन येता सो जे कितें मोबिलिटी आमची कमी जाता ना हांगच्यान तर पेडणे पावपाक जाय या बिशोली पावपाक जाय जाल्यार आमी ती तांचे कडेन संपर्क करून आमी करता म्हणजे आमी सदां फिजिकली सदांच पावना सो बाकीचीं आसता सो आमची जी संघटना आसा इज मोर ऑन कम्युनिटी सपोर्ट म्हणजे पण जशे इश्यूज आसता तेतून तुमकां गव्हर्मेंटाची किंवा पुलिसाची कशी कितें मदत तुमकां आसता कांय ना असं नाही कांय ना मदत ना आतां पयलीं न्ही आमी पुलीस जे आमी म्हणटा इंडिविज्युअल केसीस आसता पूण जेन्ना आमी सिस्टम कडेन वयता न्हू पुलीस स्टेशनार गेली जाल्यार कांय पुलीस काम करता ओके जेंचे जे ट्रेनींग बी जाल्ले आसा वा तेंचे जे दृश्टिकोन सारको आसा जाल्यार ती कामां करता सो ते तर केस रजिस्टर केली हेल्प केले जाल्यार ते आमकां ते एक सक्सेसफूल दिसता कांय इशू सॉल्व जाता पूण हालीं कितें जालें की ते अकावंटेबिलिटी ना आनी ती अकावंटेबिलिटी कितें येताली कित्याक आमी पुलिसां कडेन एक मिटींग दवरताली आमी बायलांचो साथ फुडें सरून आमी म्हणल्यार एक NGO आनी पुलिसांची मिटींग जावपाक जाय आनी आमकां जी डिफिकल्टी येता पुलीस स्टेशन लेवलाची ही केस हँडल करूं ना हिंगा समन्स धाडूं ना हांगा कितें गावना आमी ते जे केसीस लोकल पुलीस स्टेशनाचेर सॉल्व जायनासली आमी मिटींगेक घालताली आनी ते इश्यूज आमचे सॉल्व जाताले सो जो सिस्टमाची एफिशियन्सी मातशी वाडलेली पूण मागीर कोवीड जावं या अशें बी आहा की आमी आतां तर संघटना बरें कांय संपर्क जावना आमकां आजून पासून ह्या कमिशनान एक पावटी सुद्दां मिटिंगेक आपोवना सो जो कम्युनिकेशन जे कितें गव्हर्मेंट ऑर्गनायजेशन आनी नॉन गव्हर्मेंटल ऑर्गनायजेशन बसून जे काम करपाक जाय तें सद्या तरी आमकां दिसूना मे बी कोवीड ओ अदरवायज हांव नोको आमची कार्यक्रमाची आमकां रोखडीच सांगता करची पडटली पण ताच्या पयलीं म्हाका एक विशय घेवपाकसो दिसता की आमी खुबदां पळयलां की हालींच ह्यो केसीस वाडल्या की घोव लोन काडटा आनी तातूंत बायलेक पार्टी करतात आनी बायल जेन्ना हेतून कांय तिका खबर आसना कांय नासता पण तिका जशी सायन घेतली वता पण जेन्ना लोन भरना तेन्ना तांकां कोर्टान वचचें पडटा तें ह्युमिलेशन बायलांक सोंसचें पडटा आनी खुबश्यो बायलो अश्यो पळयलात की ह्या वेळाचेर खंय तरी सुइसायड करपाक वतात किंवा मेंटल डिप्रेशनान वता आनी हो इशू चडसो म्हाका दिसना आजून कोणें घेतला कसो पण अशा वेळाचेर तुमचो कितें रोल आसता तुमकां दिसता आमी घेता कित्याक आमचे कडेन असले केसीस आयल्या की आतां एक केसीस अल्कोहॉल केस ओके तो घोव पितालो सो ताणें म्हणजे हजबंड आनी मदर सानूय जालो न्हू तेणें वचून काम करतालो गव्हर्मेंट ऑफिसर आसलो
लोन घेतालो आनी तेजे कोण वेबदे फ्रेंड आसले ते श्योरिटी रावताले कित्याक ते बी गव्हर्मेंट सर्वंट आनी हे मागीर ताका श्योरिटी रावताले कित्याक ते बी फ्रेंड लोन काडून पिवन जेन्ना ते लोन फारीक करपाक जावना मागीर तुजे ते EPF आनी कितें ते पयशे काडून तेणी तर सोंपले तेन्ना बँकवाले घरा कडेन येताली बँकवाले घरा कडेन धमकी दिता हे दिता त्यो बायलो आमच्या ऑफिसान की सो हें धमकी दिवपाचें ते आमी थांबयले आनी ती आवय म्हणटाले की लोन दिता आसतना तुवें आमकां कांय आपोवंक ना आमी ना तितून जाल्यार आमकां आतां कित्याक तुमी पण खंय तरी बँकेच्या थ्रू हो प्रोसिजर थांबू शकना कित्याक बायल एक तर बायल हाऊसवाईफ आसता तरी सुद्दां तेजे सायन घेतात तिका कितेंच खबर आसना तितले पण त्या घोवाच्या हेच्या मिस्टेकी खातीर तिका परत परत कोर्टान वचचें पडटा ह्युमिलेशन तिका सहन करचें पडटा पण अशें तुमी कितें करूं शकना की बँकेच्या थ्रूच हे खंय तरी थांबोवचें किंवा ते टोटली तो घोवाचेरूच तांचे घालपाचें अशें काय करूं शकना लास्ट इयर आमचे विमेन्स डे प्रोग्रामाक सगळे बँक मॅनेजर्स येयले RBI ऑफिसा तर्फेन आमचे प्रोग्रामाक आयले SBIचे आसले पण बँक ऑफ महाराष्ट्रा सकल अशे 4-5 आनी हो जे बँकाचे जे इश्यूज जाता ते आमी इश्यूज तेंचे कडेन मागले सो आमकां RBIन तेणी सांगलेले की RBI बँकान ओम्बड्समन म्हणून आसता तुमकां तर बँकाचे कडेन कसली तर तुमकां प्रॉब्लम आसा डिफिकल्टी आसा तुमी ती संपर्क करचो तांकां आनी आतां हालीं आमचे कडेन अशी आनी एक केस येयली जशें की बँकांतल्यान पयशे घेतले आतां बँक ती कोऑपरेटीव सोसायटी आनी तांकां एकटी बायल ताजो घोव मेलो आनी तेजे पयशे जे आसले ते आतां बँकान आसा ती सद्या रेंटार रावता आतां तेजे कडेन पयशे आसून ना कित्याक ताका आतां रेंटार पयशे ना जेवपाक खावपाक पयशे ना आनी बँक पयशे दिना सो ते इशू आतां RBI कडेन व्हरचे पडटले ते म्हणटा की आमचे कडेन पयशे ना ओके सो बँक सांगता सो तसले इश्यूज लोन कोणान एकटे बायलेन लोन घेतलो घोवान लोन घेतलो आनी फारीक करूं ना बँकवाले घरा कडेन आनी तिका सांगला तुजी सायन आसा जशें तूं सांगता तुजी सायन आसा तेणेन म्हणलें की बरें तुमी लोन फारीक करना जाल्यार आमी बँक तुजें घर विकतले सो तेणें म्हणलें ओके वीक आनी ती म्हणटा आतां तूं लोन कर अर्दे गोवाक वचून अर्दे म्हाका ना 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 विकले ते गोवाक वयतले सो हो कसो कायदो जेन्ना लोन भरपाक जाय जाल्यार बायलेन भरपाक जाय आनी जेन्ना तूं ते विकूंक काडटा तेन्ना तूं म्हणटा ना ना ते घोवाच्या नांवान लोन आसा म्हणून घोवाक वयता सो घोवाच्या नांवान लोन आसा जाल्यार तूं घोवा कडेन माग अशें म्हणलें कित्याक तेंच्या घरान डॉमेस्टीक वायलन्स जाता आनी घोवाक जाय ती बायल भुरगीं घरांतली भायर काडपाक सो तूं हे सगळे कार्य करता हय तांकां भायर काडपाक पूण पयशे दिवचे ना म्हणटा तो ताका सो हातून कितें तरी गलत आसा न्हू सो अशें फायनान्शियल चिटींग खूब जाता आमचे आनी एकट्या कडेन आसा बायल दिना अशें खावपाक जेवपाक दिना घर व्हडलें आसा 3-4-5 अपार्टमेंट ओके एक पयसो ना ते आनी तेजी परिस्थिती ती व्हडले भायर तेजी परिस्थिती अशी आसा की ती कोण भीक मागता न्ही तेज्या कुशा पास्ट ते कोण भीक मागता न्हू एटलीस्ट तेंचे पोटेन कितें तरी पयशे येता हे आतां कितें जाता तूं मिडल क्लास सामकें आनी मागूंक दुसऱ्या ताची फॅमिली आतां कोण कोण दिता पूण अशें हात फेलोवचे पडटा आसून ना सो अशी परिस्थिती आसा आनी हो इट्स अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू वी हॅव टू रिजॉल्व आनी गोंयांत आमी म्हणटा इक्वल प्रॉपर्टी रायट्स कांय ना रायट्स आसा रायट्सा खातीर तुजे लिगली तुका वांटो आसा पूण तो लिगली तुका मेळटा आनी चड करून गरज आसा तेन्ना एकटी बायलेचो घोव जेन्ना मरता खूब डिफिकल्टी आसता ताका घरान रावपाक सुद्दां सो हे एक समाज लेवलाचेर आमी मानसिकता चेंज हाडपाक जाय आनी एक इम्प्लिमेंटेशन लेवलाचेर जो कायदो जो आसा बायलां खातीर तो इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमी वावरपाक जाय आनी ताका एक स्ट्रॉंग गव्हर्मेंट आनी स्ट्रॉंग म्हणजे की खरेपणान काम करपी अशें आमकां सरकार जाय स्पेशली विमेन डिपार्टमेंट म्हणजे खंय तरी आमी पळोवपाक शकता की बायलां बद्दल भरपूर रायट्स आसा बायलां खातीर भरपूर वेगवेगळ्यो स्किमी आसा आमी म्हणटात गव्हर्मेंटान केल्ल्यो आसा पण ताचो प्रोसिजरूच इतलो व्हडलो आसता की बायलो खंय तरी थंय पर्यंत पावच ना अशें जालां किंवा त्या स्किमी किंवा त्योच रायट्स जे आसा बायलां पर्यंत पावपाक खूब कठीण जाता कार्यक्रम आमी रोखडीच सोंपयतली पण ताच्या पयलीं वुमन्स डे खातीर तुमचो एक संदेश हांव म्हणटा की आमी म्हणटा आमकां जाय आमचे हक सो आपले क्षेत्रान जंय तूं आसा ओके आपल्या हक्का खातीर सदांच लढचें आनी
मदत जाय जाल्यार खूब जाणां आसा मदत करपाक तुमकां. फक्त तुमी मागपाक जाय आनी तयार आसपाक जाय झुजपाक. माय ओनली मेसेज, एकूच मेसेज म्हणल्यार स्टँड फॉर युअर सेल्फ. लायक इवन इफ नोबडी सपोर्ट्स यू, यू हॅव टू स्टँड फॉर युअर सेल्फ. प्रत्येक बायलेचो, प्रत्येक अस्तुरीचो आवाज वो बुलंद जातलो, फक्त स्वता खातीरूच न्ही पण दुसऱ्यां खातीरूय, दुसऱ्या बायले खातीरूय. हीच आशा धरून आमी आमच्या आयच्या गेस्टांक निरोप दिवया. मॅम, तुमी आजच्या कार्यक्रमान आयली आनी खरेंच वेगवेगळ्या विशयांचेर तुमी उजवाड घातलो. ताका लागून खरेंच तुमकां मना पासून देव बरें करूं. थँक्यू. वुमन्स डे स्पेशल बुलंद आवाज अस्तुरेचो ही कार्यावळ आमची हांगाच सोंपता. पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं.